Are you comfortable with the political parties or are you comfortable with the individual? Whether it was Manohar Parrikar, whether it is Digambar Kamath while contesting election. One, आणि सेकंडली रिजनल फोर्स तुम्ही एवरी टाइम मेन्शन करता. गोंया खातीर तुमचो ऑल्टरनेटीव कितें आसलो? बिकॉज लास्ट टायम तुम्ही 4 कॅन्डिडेट घातलेले, डिस्टिंक्शनान तुम्ही पास जाले, एकूच तुमचो कॅन्डिडेट पडलो. ह्या फावटी ऑलरेडी तुम्ही थिवीन हांव आयकता की इट हॅज बीन डिक्लेअर्ड की किरण बाबाची मिसेस विल कंटेस्ट. सो तुमचो पॅन गोवा रिजनल तुमच्या खातीर कितें प्लॅन आसा? वन, आणि सेकंडरी इन टर्म्स ऑफ कोलॅबरेटिंग, बिकॉज प्रत्येक पार्टीची वेगवेगळी आयडियोलॉजी आसता. एक आसा की सेंट्रल टू एवरीथिंग इज फेसिंग रियलिटी. की राजकारणान रियलिटी अशी आहा की काँग्रेस म्हणटा तो पक्ष कितलोय तूं काँग्रेस मुक्त भारत करूंक सोदूं, काँग्रेस म्हणटा तो गोंयान तसो आसा. ओपिनियन पोल गोंयकारांनी जिखलो पूण काँग्रेसीन दिलो. इट इज द ओन्ली रिफरंडम इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. काश्मीरूय मागताले, खूब कडेन मागताले, नॉर्थ इस्ट सगळ्या कडेन मागताले, पूण गोंयाक ताणें तो दिलो, नेरून दिलो. हें कोणाच्यान तें ना म्हणूंक जायना. सो काँग्रेस इज रेलेवंट. नाव वेदर ऑन इट्स ओन फोर्स इट कॅन कम टू पावर और इट नीड्स दॅट बफर which comes in the form of regional parties. This is what we have to come to terms with. I have shown that I have won without the Congress label in 2012 and 2017. I have comprehensively won in spite of the Congress being in fielding candidate against me at the last minute, immorally, unethically, all those things are there. But सोड खबर ती. Step forward is that लोकांक जाय की सगळे एक जावचे आणि लोकांक जाय ते आमी करूंक जाय. फायनली अवर बॉसीस आर अवर पीपल. वी आर नॉट लायक प्रमोद सावंत. हीज बॉस इज सिटींग देयर इन दिल्ली. आवर बॉसीस आर सिटींग इन गोवा. दे वोट फॉर अस. दुसरें अशें आहा, काल तुवें पळयलां आसतलें की प्रशांत किशोर हाका शरद पवाराक मेळ्ळो आनी एनसीपीचो नवाब मलिकान म्हणलें की रिजनल फोर्सीस आर स्टॉपिंग बीजेपी इन मेनी स्टेट्स, वीच इज अ फॅक्ट. सो द रेलेवन्स ऑफ रिजनल फोर्सीस to stop the onslaught of the BJP is being seen in India day in, day out. Mamata Banerjee is the best example. So, जंय बंगालाक जावन जें कितें शकता तें गोंयांत जावंक शकताच. ताजे परत बरें जावंक शकता. पूण त्या खातीर गोंयान कोण तरी प्रशांत किशोर सारको जाय पडटलो, तो सांगतलो पॉलिटिकल पार्टीजाक दीस इज वेर यू हॅव टू कॉम्प्रोमायज, दीस इज वेर यू हॅव टू. सो दॅट इज वॉट that is what has to evolve quickly. We can get support from even him. We can get support. No, I'm not saying Prashan Kishor as such, but गोंयान तुमकां एक कोण तरी आयडेंटिफाय करचो पडटलो जो हे सगळें करपाक सांगतलो. ना हे करपाक आमचें हें आहा, रेडिनेस आहा. हांवूय बी काँग्रेसीचे हाय कमांडा कडेन थोड्या कडेन उलयतां, पूण काँग्रेस पार्टी ही सामकी ओल्ड पार्टी आनी दे हॅव देयर ओन सिस्टम्स. सो their decision making has its own complexities. So let us see. आता पेपरार वाचूंक येता ते भशेन की the whole organization is going to get revamped. Now there is an ad hoc president in the party for the last 4 years. So let this settle down. This rebooting of the system, Congress system, let it get completed. I hope it gets completed by the end of this month. So we know where we stand. Whether alliance happens, alliance cannot, nobody is going to wait for the last minute. See, we have got a bad experience in this. Last minute मेरेन कोण रावचो ना की ना आमी डिसिजन करतले आमचे. Nobody is going to wait. We are going to start declaring candidates because we want to win the elections. We are not contesting for the heck of it. एक आमी candidate जे declare केला, एक बायलांक representation दिवंक जाय. They are 50% of Goa. So if we don't declare a woman as a candidate, then what type of a progressive party is ours? सो आमी एक बायल म्हणून तिका आमी डिक्लेअर केल्ली आहा. आमी मागास समाजाच्या लोकांक आमी डिक्लेअर करपाचे आहा. सो आमचे भितर आमचो मॉडल आसा जो आमी फॉलो करतले. तातूंत म्हाका एक सांगूंक जाय गोंयकारांक की एकवट जर आसा थंय जैत आसा आनी एकवट जर जालें जाल्यार एकवट तोडपाक कोण उबो रावता तो आयडेंटिफाय जातलो. आनी देन दीस पर्सन शूड बी identified and treated as such that वो दोशी घालूंक हांगा आमच्या समाजान आयला म्हणून मतां फोडपाक आयला, जिखूंक येवना, उबो रावन दुसऱ्याक जिखोवपाक रावला म्हणून. हें म्हाका दिसता गोंयकार हुशार आहा हें कळपाक. आनी हें आमचे म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनांनी पळयलेलें आहा.
लोक तितले पिशे ना थोडे कडेन मातशी चूक जाता दॅट मिन्स वी शूड हॅव पूट मोर एफर्ट्स